भलायकी आणि भौशीक मुळावी सुविधा हांचे नदरेन देशातल्या राज्यांच्या वळेरेंत गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर आसा असो अहवाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान जारी केला। गोंय हे एकमेव राज्य आसा जंय सगळ्यांच्या मरणाची नोंदणीकृत कायदेशीर प्रमाणपत्रां आसात आणि मरण खंयच्या कारणाक लागून जालां हाची नोंद आसा। पळयात पुराय बातमी। भलायकी आणि भौशीक मुळावी सुविधा हाचे नदरेन देशातल्या राज्याच्या वळेरेंत गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर आसा असो अहवाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान जारी केला। गोंय हे एकमेव राज्य आसा जंय सगळ्यांच्या मरणाची नोंदणीकृत कायदेशीर प्रमाणपत्रां आसात आणि मरण खंयच्या कारणाक लागून जालां हाची नोंद आसा। संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या आदले दिसा सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट आणि डावन टू अर्थ ह्या नेमाळ्यान स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिंगर्स 2025 ह्या वर्सुकी अहवालाच्या मळार जाहीर केला। हातून सगळ्या देशातल्या पर्यावरण विशयांची चिंताजनक स्थिती मुखार हाडला। एकूय राज्यान सगळ्या क्षेत्रात समाधानकारक कामगिरी करूंक ना। गोंयचे भौशीक भलायकी वेवस्थेचो नियाळ घेतल्यार हेर राज्यां परस गोंयची नोंदणी वेवस्था चड सक्षम आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। भलायकी मळार गोंय पयले। हेर राज्यां परस भलायकी क्षेत्रात गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर। सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटान अहवाल जारी केला। वीज, रुग्ण सेवा, बायलांचो रोजगार आणि धोरणांत सुदारणा करपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।